हजारभर लोकांचा मोर्चा व गोवा प्रदेशच्या काँग्रेस कार्यालयाचे त्यांचा निषेध करतात. काल दिल्ली ज्या तरी राहुल गांधी प्रियंका गांधी यांचे जे वर्तन आशिल्ले त्या सगळ्या वर्तनाचा आम्ही निषेध करतात. भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हे सगळ्यात खबर असा या सत्ता साथ सत्ता विकास या तत्वाचेर चलतात आणि एक संपूर्ण जगान भितर एक राजमान्यता आशिल्ले लोकप्रियता आशिल्ले ग्लोबल लिडर म्हणून कोणाचे नरेंद्र मोदी आसा आणि अशें काल संसदेचे पर्यंत अधिवेशन सुरू जालां. त्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीचेर तांच्या घराच्या फुड्यार वचून एक मिडियाचे अटेन्शन आपल्याकडे येवपाक जाय आणि त्याच बरोबर आपण कितें तरी हें दाखोवपाक लागून निर्लज्जपणान राहुल गांधी आणि तांच्या सहकार्यांनी काल पंतप्रधानांच्या घरासमोर ठिय्या धरणे धरले आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलो. एक सगळ्यात म्हळ्यार शर्मेची लजेची बाब आसा की एक सर्वोच्च पदाचेर आशिल्ल्या एका व्यक्तीक ज्या सुरक्षा ज्या हातून भितर आसा त्या सुरक्षेन भितर एक शिंद घालून भारतान भितर अराजकता आणि गुंडगिरी तोपशाही करपाचो हो एक सगळो प्रयत्न आसा. त्या प्रयत्नाचो निषेध आसा. फाटल्या अनेक दिसान आमी पळयतात की काही हे जे लोक जे असतात ते देशद्रोही आसा त्या देशद्रोही लोकांचे हे कारस्थान आसा ह्या भारतान भितर व्हडली दंगल घडोवन हाडपाचे आणि त्याच बरोबर राजसत्तेक हांगसरल्यान खिळखिळी करपाचे. अमेरिकन CIA सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही पयली 4 दिसा पयली 15 दिसा पयली आपले पत्रक जाहीर करता आणि त्या सर्क्युलेशना भितर ते मेन्शन करता की इंडियन भितर जावपाचें आसा आणि ते सुद्धा 20 आणि 21 तारखेक या सो कॉल्ड काँग्रेस पार्टीचं हे आंदोलन आणि त्याचबरोबर 21 तारखेक शेतकऱ्यांचे आंदोलन या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर CIAच्या पत्रां भितर बरयता सर्क्युलेशना भितर अमेरिकन जे कोण नागरिक असतात किंवा बाकीचे जे तांचे कोण सगळे समर्थक असतात तांच्यांनी ह्या एरिये भितर येवचे न्ही. त्या एरियेंतल्यान तांच्यांनी रेस्ट्रिक्टेड तांचो आपलो वाव रस्तो करचो. खरें म्हणल्यार हे सगळें हेजे व्हडलें षडयंत्र चलता. ह्या षडयंत्राचो भाग आसा त्या लोकल लोकांक करून घेवपाक आणि तांचे भितर सहभागी करपाचो प्रयत्न ह्या सगळ्यांनी केल्लो आसा. आणि विशय सगळे बाजूकच उरल्या. बांगलादेश आणि नेपाळच्या धर्तीचेर हे व्हडले राडा करप मर्डर करप रायट्स करप आणि त्याबरोबर हे सगळे संसदेन आमी घुसप अशी एक वक्तव्य हे खंयचे तरी नवीन पिढी जी आसा तांच्या तोंडान घातले गेले वता आणि तांचो दिशाभूल करपाक जाय. युवा ही आमची शक्ती. युवा शक्तीच्या बळग्याचेर आज देश फुडें वचत आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत भितर युवा वर्ग जो आसा युथ जे आसा तांच्यांनी इतली बरी कामगिरी केल्ली आसा. देशाक सुफलाम करपाक तांचो पयली पांय आसा. ह्या 12 वर्सांत माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे कितें रिफॉर्म्स हाडले त्या रिफॉर्म्सां भितर युथा खातीर जर सगळ्यात पयले रिफॉर्म्स आसा. त्या मागीर तांची खेलो इंडियाच्या तत्वाचेर तांकां सगळे स्पोर्ट्साच्या लेवलाचेर भितर मुखार व्हरप जावं किंवा स्टार्टअप आसतले त्या स्टार्टअपाचे हाचेर तांचे स्वयंपूर्ण ते आपले पांयाचेर उबे रावपाचे आसतले जावं. त्याच बरोबर अनेक अश्यो गजाली आसा त्या गजालीं भितर देश ह्या प्रगती पथाचेर वता आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान भितर जे विरोधक आसा ते विरोधक हे सरकार अस्थिर करपाचो प्रयत्न करता. ताजो हो निषेध आसा. आणि म्हणून राहुल गांधी सारको एक बेताल वाचन आणि जाका भुरगेपण आसा निर्बुद्ध असो जाका पप्पू म्हणटा सगळ्यात जो ह्या सगळ्या हातून भितर सेंट्रला येवन सेंट्रल मदीं फोकस जावन सोशल मिडियाचेर आपलें ध्यान आकर्शीत करपाक जाता. नीटाचो हो विशय केन्ना सोडिल्लो आसा. नीट जो आसा त्या निटाच्या हाजेर भितर मेचे 3 तारखेक जो विषय जाल्लो तो मेचे 3 तारखेच्या विशयाचे पयलीं 15 दिसांच्या कळ्ळें त्या वेळार लिगोबीक मिनिस्ट्री एक्टीव जाली आणि ती एक्झामिनेशन कॅन्सल केली. त्याचबरोबर रोखडी मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन जो आसा तांच्यांनी हाची कारवाई करची चौकशी जावची हाचे खातीर सीबीआय कडेन केस रजिस्टर केली आणि मागीर SIT ताचे प्रोब करपा लागून सुरवात केली. मेच्या 12 तारखेक स्वता आमचे धर्मेंद्र प्रधान हांणी सगळ्यांक अरेस्ट केलें आणि अपॉलॉजी मागली आणि नैतीक मॉरलिटीचेर आपल्या मॉरल ग्राउंडाचेर तांणी म्हटलें की हो सगळो विशय आसा एड्रेस करतले आणि त्याच बरोबर एक्झाम आसा ती रीनीट आसा ती एक्झाम जातली.
त्यानुसार जुनाचे 21 तारखेक एक्झाम जाली बी आणि जुलयाचे पयर 16 तारखेक त्या गिटाच्या एक्झामीचो रिझल्टय बी जालो. पण जे कितें 20 तारखेक आणि 21 तारखेक पळय आतां पळय कितें जाता की प्युअरली सगळें पॉलिटिक्स आसा आणि तातूंत भितर भुरगे उरले एका बाजूक. पण त्याच बरोबर एक सगळे देशा खातीर भोवकोपाच्यानी वेगळ्या मार्गान वचपाचें राजकारण चालू आसा. आणि ह्या हातूंत भितर आमी ह्या काँग्रेस पार्टीचो आणि त्याच बरोबर राजकीय हातूंत भितर हो सगळे विशय भलतेच कडेन व्हरून देश हो खिळखिळ करपाचो प्रयत्न करपी राहुल गांधी जो आसा तो आणि काँग्रेस पार्टीचो आमी निशेध करता. आणि ह्या खातीर येदो व्हडलो हो जो मोर्चा आसा हो त्या कार्यालयाचेर आयिल्लो आसा. आणि म्हणून आमी ह्या निशेध करून काँग्रेसीक आमी सांगतात की लोकशाही मार्गान जे कितें आसा कितलें आसा तें सगळें साध्य जाता. काही तुम्ही कोणाक तरी राजीनामो दी म्हटलं म्हणून राजीनामो किंवा तुम्ही सांगितल्याच फाल्यां सरकार करतले आणि ताका लागून तुम्ही ताचेर दडपण हाडटले आणि त्या खातीर रस्ते हाडयतले आणि ते करतले. डेमोक्रेटीक वे जो आसा तो डेमोक्रेटीक वे म्हळ्यार इलेक्शन्स आसता. इलेक्शना खातीर अमूक आसा ताका 5 वर्सां निवडून दिल्ले आसता आणि तांकां ही सगळी जबाबदारी दिल्ली आसा. हें सगळें तांकां खबर आसा. पण ह्या काँग्रेस पार्टीक हे सगळें करपाचें ना. तांकां अस्थिर करपाचें ना, संसद चलोवपाची ना आणि सगळें राडा करपाचें ना. आमी परतून एक निशेध करता राहुल गांधीचो. आणि आयच्या ह्या हातून आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे आसा जे समर्थक आसा 1 वराचेर 2 वराचेर नोटिशीचेर इतलो कार्यकर्तो येयलो आणि 1 दिसा जर पयलीं जर केल्लो जाल्यार हो हजाराच्या संख्येन आमी हांकां भारतीय जनता पार्टीची ताकद कितें आसा ती दाखोवन दितले. युवा मोर्चाची ताकद दाखोवन दिवपाक शकता. आणि म्हणून तांचो थँक्यू म्हणटना हांव